पंचायत एरियेत प्लॉट जाले आणि इलिगल कन्स्ट्रक्शन जालें मागीर बोवाळ जाला आनी आपलो आमदार सद्या काम ना बेकार तो कितें तरी काम करपाक जाय म्हणटकूच तो तेणें चिंतूंक जाय आदल्या भशेन ते इतलो पिक्चरां बीन ना कॉपींग उजो लावप आनी 100 रुपया मागीर दुसरे दिसा दिवप कॉपी मारना म्हणून तें काम आदलो आमदार आमचो किरण कांदोळकर जे प्लॉट आहा पळय तो सर्वे नंबर 485/1 आणि हेजे प्लॉटिंग जवळ 2010 ते 2016 पण जेन्ना 2010 प्लॉटिंग करून विकले ते 2011 तेन्ना तुळशीदास शिंदे आमचो कार्यकर्तो सरपंच आसलो तेन्ना लोकल लोकांनी कंप्लेंट केल्या उपरांत तेणें थंयसर सर्वे केल्ली आणि त्या सर्वेच्या माध्यमान तेंच्यांनी तो प्लॉट केला तांकां घरा बांदूंक बी दिवंक ना एक गोष्ट जाली दुसरी गोष्ट जेन्ना तुमकां लिस्ट दिता काडना ते सर्वे सेडीड जाले ते जेन्ना ते प्लॉट केला ते 2012 ते 2016 मॅक्झिमम म्हणजे 75% म्हणा 80% म्हणा तेन्ना आमदार कोण आसलो किरण कांदोळकर एक मानूंक जाय की सेडीड जाता ते आमकां आमदारांक कळना पूण त्या टायमार तो न्हिदोंक नासलो तो तर एक्टीव आसलो जाल्यार ताका पंचायतीन आडायला तेजे कडेन त्या टायमार कोण तरी घेतला आमकां प्लॉट घरा बांदूंक दिना म्हणून पूण त्या टायमार तो न्हिदलो आनी न्हिदोन घेतलो आनी लोकांक ते सेडीडी वेवस्थीत करूंक जाय तेज्या उपरांत जेन्ना त्या वाड्याचो मेंबर म्हाजो मेंबर जो आसलो अर्जून आरोसकार त्या टायमाचो सरपंच तेणें तांकां त्या वाड्याच्या लोकांक सपोर्ट तेंच्या फाटसून रावन मरा पर्यंत थंय हात घालून दिले मरा पर्यंत जो आमचो अर्जून आसलो जेणेन तें हात घालूंक दिवना तो प्लॉट थंय घर बांदपाक दिवपाक कोणाकूच दिवंक ना हें आमचे टोटल लोकांक सपोर्टा खातीर जेन्ना अर्जुनाक सरपंच उडयलो आनी तेन्ना सरपंच वेंकटेश हो सरपंच जालो शिरोडकार तेन्ना पयलो हार पंचायतीन वचून कोणी घातलो वास्तवीक आमदार मंत्री पंचायतीन वचना ते येतात पूण थंय मुद्दाम वचून हार घातलो म्हाजी पंचायत जाली म्हणून बडायो मारपणारो त्या लोकांक कशें त्रासान घातले त्या अर्जून मेलो जानेवारी 12 तारीख हेंच्यांनी मे म्हयन्यान पंचायतीन तांकां 16 तारीख 15 तारीख NOC दिलो असतो बांदपाक वो इलिगल आनी ते तुमकां दाखयता की हें NOC दिला तेणें ही NOC जी आसता असल्यो कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड्स आनी कितें ही प्रॅक्टिकली सायन कोणी मारप आतां बारकाक तुमी पळयता सायन कोणी मारप सेक्रेटरीन मारप पंचायतीन ठराव घेवप ह्या सरपंचान मारल्या आनी ही ते बॉडीक खबर आसली की ही प्लॉटिंग इलिगल म्हणून आनी ही मारल्या कोणी जेका हार घातला पळय किरण कांदोळकरान गळ्यान बरो आनी बरो तेक्कोन रावन फोटो मारला पळय त्या मेंबरान दिले तेज्या उपरांत हांवें सगळें पळय ही रसीद पंचायतीन कितकी घेतल्या फी 5,000 फी भागला काय कितें तें तुमी चिंता पूण एक फी घेतली आनी तेज्या उपरांत ते पळय हे जे प्लॉट कोण आहा प्लॉट जास्ती करून गोंयकारूच आहा भायले कोण ना पूण हे प्लॉट पळय जेंच्या नांवान तेंच्यांनी सेंडिकेट तितक्या लोकांचे ही नांवां आनी हे लिस्ट हेजेर तुमी पळया मॅक्झिमम ज्या टायमार किरण कांदोळकर आमदार आसलो तेन्ना सगळ्यांची सेडीड जाल्या जेन्ना 17 हांव येवच्या पयलीं ह्यो सगळ्यो सेडीडी आतां तो खंय तरी आतां इलेक्शन बेगीन पावना म्हणून घुमराट करूंक सोदता लोकांक घेवन बोवाळ घालूंक सोदता TCPन म्हणून येलो हांव ताका इतकें सांगता तेका गट्स आहा जाल्यार तेणेन सरपंचाची FIR घातली तो तेणें सांगला न्हू टावन प्लॅनिंगान कांय दिवंक ना पंचायतीन दिना पंचायती सरपंचाक दिवंक रायट ना NOC सरपंचाक दिवंक रायट ना तो पळय FIR फायल करतलो आनी सांगता तो आतां सांगता आपण हेजे कडेन विश्वेश कडेन उलयलो विश्वेशान आपणाक अशें करता हांव हेका विश्वेश सांगतलो काय सांगचो ना आमकांय खबर आहा म्हणजेच
हो लोकांक तियेकारांक पिशान काडूंक सोदता. ते लोक जांकां बाय 4-5 जाणांक घेवन वयता, आपली गाडयेन येलो ते एंट्रन्सार रावले की ताका खबर आसा प्रेस आहा नाल्यार फोन केले की येयले कितेंचे कितें उलयले बाजाराक खोपता. तो समजला की सगळोच बाजार म्हापशेकाराचो फ्रायडे न्हू, बाजार सदांच आसता. तो म्हापशेचो म्हापशेकाराचो न्हू, म्हापशेचो शुक्रारचो बाजार कसो सगळ्याक करूंक सोदता. तेणें चिंतप आपूण कितें उलयता आनी आपूण कितें उलयना ते पयर पळयता आसतना नारे जायना करप्शन. दुसऱ्याक हातो हय म्हणटा तुमच्या व्हिडिओचेर, तुमच्या पणजेचेर हय म्हणटा. आतां कितें म्हणो करप्शन जाल्यार खंय आहा, कोणाचे कारकिर्दीन जाला, कोणाचे मनीस आनी कोण आहा इनवॉल्ड हितून. त्या खातीर हे मुद्दम हांवें सगळ्यांक तुमकां कॉपी दिता, हार्ड कॉपी दिता. ही वाचान बरें मातशें दिया. आनी हांवूय लोकां कडेन मागता असले फटींग असले काम सादू असल्या लोकां पासून सावध रावत, जेणे करून दुस्मानी वाडयतले, एनिमिटी एकामेकां कडेन वाडयतले. पूण कायदेशीर कितें सांगलें ना. पूण आमी सदांच त्या माडेरकारा फाटसून रावले, पंचायत रावली, हांवूय रावलो आनी तांकां तेंच्यांनी कायदेशीर करचें हें तेंच्यांनी चिंतपाचें. पूण इलिगल तेंचेरूय आमी कोणी घेतले तेंचेर अत्याचार करिना, पूण तेंच्यांनी तांकां कायदेशीर करपाक अधिकार आसलो. बेकायदेशीर ज्याचो सरपंच जाका पंचायतीन वचून फुलां घालता, जाका सदांच आपल्या वांगडा घेवन भोंवता, तोच एनओसी दिता आनी तोच वयल्यान एफआयआराच्यो गजाली करता. आतां ताका किरणाक अधिकार आहा ज्या सरपंचान आपणे सायन मारल्यार जी तो मारूं शकना एनओसीचेर, ती सेक्रेटरी मारूंक जाय, ठराव पंचायतीन घेवंक जाय. सेक्रेटरीन लायसन इश्यू करचें आसता. सरपंचान इश्यू केला ताका ते गट्स आहा जाल्यार त्या सरपंचान तेणें एफआयआर घालची पंचायतीचेर. हे आतां प्लॉट्स जे सेल जाल्या पळय लोकांनी घेतल्या त्या सर्वे नंबरांतले, सो एक केन्ना खंयच्या पिरियडान सेल डेट जाता? पिरियड जास्तीत जास्त 12 ते 17, 12 ते 16, 17 न्हू 16. तातूंत लिस्ट आनी हे दिता सगळ्यांचे आहा म्हाजे कडेन. हे पळय जेन्ना पळय 12-13 घेतले ते रोखडे घर बांदून गेले, आमदारा कडेन त्या टायमार पंचायती कडेन गेले आसता. पूण वास येवंक ना, रावंक ना, सगळें खबर आहा. पूण आतां कितें खंय तर परिस्थिती बदलतली इलेक्शना खातीर. त्या इलेक्शनाचो माध्यम घेवन तुमच्या थोड्याशा आशिर्वादान जावं तुमच्या प्रसिद्धी माध्यमान खंय तरी मातशें वर चड करपा खातीर, कारण शक्यतो सगळे कायदेशीर तेंच्यांनी करपाक कांय अडचण ना. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे प्लॉट सेटलमेंट तेणें दिता आसतना सब डिवायडेड म्हणून 300 मिटर दिलो, वॉटेवर इट इज, दॅट इज द्या बिजनस. तांकां त्या सेटलमेंट आसा त्या कारणान तांकां कन्वर्शन बी ते करूं शकता, ते तांचो पार्ट. आमचो पार्ट गांवकारा खातीर, त्या वाड्यावयल्या लोकां खातीर आमी तेंच्या कडेन तांकां सहकार्य केलें, सगळें केलें. आनी हो जे म्हणटा इतके लाख तितके लाख जमीन न्हू, ही फक्त 16,000 जमीन, एक भाग 16,000 तेणें 70 कितें प्लॉट केला. आमी प्लॉटवाल्याचेर विरोध उलयना आनी तेंचेरूय विरोध उलयना. जरी लोकांना आडायले जाल्यार तेंच्यांनी वे आउट करप, तेंचे कडसून तेंची संपत्ती करून घेवप आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी करप. पूण आमी ज्या टायमार वाड्या वयल्यान उलो केलो, मेंबराक धरलो, तेन्ना ते स्टँड स्टील केलो. सो त्या प्लॉटवाल्याक अधिकार आहा सेटलमेंट सुरू तेजो, कांय ना प्रॉब्लेम. कायदेशीर केला जाल्यार कोण आडोवंक शकना. पूण हे माध्यम जे इलिगल दुसऱ्या सायडीसून जे प्रसिद्धीक वयता हे बरोबर न्हू. पूण ते थंयसरले लोकल लोक म्हणटा की ते अप्रोच रोड आहा तो सारको ना, धाकटो आसा. तेंचो प्रश्न तेंच्यांनी सेटल करप. आतां जेन्ना ताका परत आमदार जावन म्हाजेर आरोप करून करता, तेच म्हाका सिद्ध करपाक जाय. ते जे आमदारकीच्या टायमार, ते ज्या टायमार सगळें जालें, ते जो सरपंचान एनओसी दिला, ते जे सरपंचान इलिगल सायन मारून दिल्या, ते सायन मारूंक शकना, ती सेक्रेटरी मारूंक जाय. सो सगळें केलां ते तेज्या माध्यमांतसूनच जालां आसतना हो म्हाजो आरोप. तूं कर, तुमी करा, तुमी कितेंय करा, मागीर आपूण थंय बोवाळ सगळें घालून म्हणून कित्याक आतां येतली होळी आमचे बेगीन, ते आपूण मागीर बोवाळ घालता. तुमी ते देन सरपंच शिरोडकार आहा तेंचेर कितें कंप्लेंट घालपा खातीर प्रोसेस काय देन कोणाक बी हांवें घालचें. पॉलिटिकली म्हाका पॉलिटिक्स करपाचें ना. म्हाका आमदार म्हणून लोकांनी उलयलें, लोकां खातीर काम करप, लोकां खातीर जाय तेन्ना आसूंक जाय.
आनी तेचेर समाधानकारक काम करपाचें दिसता म्हणजे तूं हें सारकें करता. तुम्ही पळयतात GNH. Lagi मुझ में ओ मेलो कितरे रास्ता पावस मरे जॉन बाब टायर झोल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केल्या बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायतें हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा आणि सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आनी मग दोतोरा घेवत मरे पळय